जेन्ना UPAचे सरकार आशिल्लें तेन्ना बॅरल सदांच $100 वयर आसतालो, पूण पेट्रोल 60 रुपयाचेर हे लोकांक देशाच्या जनतेक मेळटालें. डिझल जवळपास 54-55 रुपयाचेर आशिल्लें. रुपी हो 79-59 ह्या हाजेर फ्लक्च्युएट जातालो. जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलां त्या दिसासान रुपी आमचो वीक जायत आहा. आज म्हाका दिसता 96 पावलो. पेट्रोल हे 100 क्रॉस जालें. काल 2.71 रुपीज ऑन पेट्रोल आनी 2.61 ऑन डिझल ह्या सरकारान वाडयला. आतां जेन्ना फ्युएल पळय वाडटा तेन्ना सगळ्यो गोश्टी वाडटा. बिकॉज लॉजिस्टिक्स आमचे कडधान्य जावं, आमच्यो डेली बेजीक नेसेसिटी दूध आसतलें, आमचे भाजी आसतली, हें सगळें वाडटा. बिकॉज द रॉ मटेरियल जेन्ना फ्युएल वाडटा तेन्ना तुजो कॉस्ट गोज अप, इन्फ्लेशन वाडटा. दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. इलेक्शन टायमाचेर जेन्ना वॉर चालू आशिल्लें तेन्ना ह्या प्रधानमंत्र्यान जितल्या स्टेटींनी तो भोंवलो तेन्ना ताणें सांगलें सगळें बरें आहा म्हणून. आनी जसो रिजल्ट आयलो त्या दिसासून तो सांगता की आतां इकनॉमीक क्रायसीस जाल्या, देश हो धोक्यान आसा, तुमी आतां ट्रॅव्हल करनाका, वर्क फ्रॉम होम करा, भांगर घेनाका, पेट्रोल डिझल वापरनाका. वाय? बिकॉज दीस अनपड लोक जे देश आज चलयतात तांकां आतां कळना की हो देश कसो मुखार व्हरप. हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें की देश चलोवपाक बरें इकनॉमीक जाय पडटा. म्हाका दिसता आज देश हो आमचो त्रासान आसा. पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरात एंड यू अप्रोच अवर लिडर राहुल गांधी. आमच्या काँग्रेस पक्षा भितर जितले बरे टॅलेंटेड इकनॉमिस्ट जे लोक आसतले वी आर रेडी टू गायड दीस कंट्री. कित्याक जर तर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर तर आनी कांय दीस काडत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे भिकेक लागतले आनी ह्या देशांतलो नागरीक हो आनी पयलींच त्रासान आसा आनी त्रासान काबार जातलो. वी कंडेम दीस प्रायस हायक बाय द BJP गव्हर्मेंट. एवरी 12 दिसांनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां 2 फावटी वाडले. गॅस सिलिंडर वाडत आसा. गोवा बिईंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्लेस, आज प्रत्येक टुरिस्ट जो गोंयकार येता ते आज रेस्टॉरंटा हे टुरिस्टां लागून चडला. जेन्ना तुजो ऑयल प्रायसीस वाडटा, जेन्ना गॅस सिलिंडर वाडटा तेन्ना ऑब्वियसली तुजो कॉस्ट ऑफ टुरिजम वील गो अप. नोबडी वील कम टू गोवा. सो इनडायरेक्टली गोंयांक हाका खूब टुरिस्ट इंडस्ट्रीक माल पडटले. आनी आय थिंक दीस गव्हर्मेंट हॅज नो प्लॅन अँड वी आर हेडिंग टू अ डिझास्टर.